तिळारीचो कालवो फुटिल्ल्यान बार्देसांत उदकाचेर परिणाम। आसनोड्या शेतकारांची खाजन शेतां सुकल्यात म्हूण शेतकार मिडिया मुखार। सरकारी कचेऱ्यांनी गेल्यार एकलो दुसऱ्याचेर घालता, मात उदका पुरवणेचो विशय सुटावो जायना। ह्या वेळार उदक पावले ना जाल्यार लाखांनी रुपयाचे लुकसाण सोंसचें पडटले म्हूण शेतकार सांगतात। सरकारान लक्ष घालून उदकाचो विशय सोडवचो म्हूण शेतकारांची मागणी। 1950 चालू करता तेजे पयलीं बापूय करी आनी आजूनय बी हांव हे 2 वर्सां आपूण कोणाक तें करून घेता खताच्या हितून गरमी तितून सगळं दांगोरची पान ग्रीन दिसता म्हणून तो बरो आहा पूण तो पिड्ड्या आला दीस जाले ना दीस 15 ते 20 दिसांच्या लागून मोकळो जावंक जावो 60 एकरा वयर आहा 60 एकरा वयर आहा आनी एका एकराक कमीत कमी 35-30 अशें तेजें पीक आसता क्विंटल हे WRDचे म्हणटा कितें आमी कांयच करूं शकना। आमकां ही येवंक ना आनी सी जावो कोण जावो तरी आमी काल पासून आमी भोंवता हांगर वयर WRD मुळगांव। तो म्हणटा आमी कितें करूं, आपूण म्हणटा ते म्हापशा पळयतात वचप तर आमकां म्हाजें हें सांगता कितें आपूण म्हाका लागना ते म्हणटा म्हाका लागना। आतां आमी वॉटर सप्लायन गेल्यो तेंच्यांनी बंदार घातला आपूण तेंकां थंय बंदार घालपाक लायट ना तेंच्यांनी हाडून आपणाक उदीक करतात। आमी कितें करपाचें साहेबाक तें सांगपाक येता। आमकां उदीक ना जाल्यार 10-15 दीस जाले मायज जाले आनी कॅनल जेन्ना फुटला पळय कितें जाला म्हणटा आनी ते मेरेन आमकां उदीक ना। 3 ते 4 दिसांनी उदीक पडूंक येता सरकार शेतां करा म्हणटा आमी करता। आतां उदीक कोण दितलो आमकां, कोणा कडेन वचो, तो म्हणटा तेचे कडेन, तो म्हणटा तेचे कडेन, हो म्हणटा तेचे कडेन, कोणा कडेन आमी वचून आमी कायदो घेवचो हो तुमी सांगा। चारोडा खाजन जी शेतकार करता हांगा 100 शेतकार जी आसा ती एक सुमार ना एटलिस्ट 60 एकर जमीन आता जमनीचे शेतां बरीच वर्सां करता। पण हालींच एक 14 दीस जाले माहीत जालें की तेंच्यांनी शेती लावपाक स्टार्ट केली आणि म्हाज्या फाटसून जी नदी आहा ती पार नदी, ह्या नदीचें उदक कमी जाल्या कारणान शेतान जी तेंच्यांनी जी रोपटां लायिल्ली त्यांची नुकसाण जावपाक सुरवात जाली म्हणून शेतकार एकठावले ताका ती सुद्दां